नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। एफसी गोवान नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाक मारले। गुवाहाटीन जाल्ले पयले अवे मॅचीन एफसी गोवान दणदणीत जैत जोडले। जॉनथन लुकान पयलो गोल मारून उगडले खाते। थिवेच्यान लायट पुरवण करपी सर्किट पडले बंद। बिरेस्तारात तिसवाडी तालुक्यान लायटीन केली बत्ती गुल। लायट नाशिल्ल्यान दुकानां, बाजार, ऑफिसांनी गरमी। गोयचे साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवन पुरस्कार दिवचेना परत। व्यक्ती स्वातंत्र्या खातीर फक्त आवाज, आता फक्त निषेध, तोवूय थारावंक बसका। सड्यावेलो कोयरा प्रकल्प, कोयऱ्या विल्याच्यो कटकटी, मुरगांवकारांचे प्रस्न सुटना। बायणां, झोपडपट्टी हटावाचो वेंचणुकेचेर जाव येता परिणाम। मुरगांवचेर खासा रिपोर्ट। आणि मिड डे मिलाची येवजण सुधारली। 6 दिसांक मेळटले वेगवेगळे पदार्थ। मिलाच्या दरान वाड, मात जेवण इबाडल्यार कितें करपाचे ते परिपत्रकांत स्पश्ट ना। खबरो विस्तारान। एफसी गोवान नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाक हरयले। मॅच गुवाहाटीत जाली। पयल्या अवे मॅचीन एफसी गोवान दणदणीत खेळ केलो। जॉनथन लुकान पयलो गोल घालून एफसी गोवाचे खाते उगडले। रेनाल्डो मंदारानय गोल घाले। फाटले मॅची उपरांत कोच झिकोन एफसी गोवा टीमीन 5 बदल केल्यात। रोमियो फर्नांडीस, मंदार राव देसाय, डेन्सन देवदास आणि गोलकीपर एलिंटन आंद्रादाक भायर बसयल्यात। कॅप्टन आणि मार्की प्लेयर लुसियोक दुखापत जाल्ल्यान तो ही मॅच खेळना। बिरेस्तारा तिसवाडी तालुक्यात सकाळी 9:15 ते सांजे 5 मेरेन लायट नाशिल्ली। थिवीच्यान 2 सर्किटांतल्यान लायट पणजे कदंबा सब स्टेशनात येता आणि उपरांत थंयच्यान पणजे शाराक सप्लाय जाता। मात कांय दिसा सावन एका सर्किटाचे काम चालू आसा, ताका लागून एकूच सर्किट चलतले। बिरेस्तारात चालू आशिल्ले सर्किट बंद पडिल्ल्यान लायट गेली म्हूण वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले। लायट नाशिल्ल्यान लोकांचे मात बरेच हाल जाले। बिरेस्तारा तिसवाडी तालुक्यात सकाळी 9:15 ते सांजे 5 मेरेन लायटीन लोकांची बत्ती गुल केली। दिसभर लायट नाशिल्ल्यान लोकांचे मात बरेच हाल जाले। पावस कमी जाला तसो सद्याक गरमेनूय कितलो नेट धरला तो लायट नाशिल्ल्यान लोकांच्या लक्षान आयलो। थिवेच्यान येवपी सर्किट बंद पडिल्ल्यान लायट गेली म्हूण वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिली। आमकां मरे पणजी आसा, पणजी सप्लाय तो ती येता फ्रॉम कदंबा सब स्टेशन 33 केवी आणि कदंबा गेट सप्लाय फ्रॉम टीव्ही 110 केवी। ते 2 सर्किट आसा, डबल सर्किट। त्यातले एक सर्किट जे आसा पळय ती ही लाईन जी आसा ती ऑलमोस्ट 25 इयर्स ओल्ड आसा आणि मदीं परत ते जम्पर बी ओपन जाताले। सो आमी गव्हर्मेंटान एक एस्टिमेट सँक्शन केला टू चेंज द कंडक्टर्स एंटायर आणि ते काम चालू जाला 8 दीस पयलीं। सो तुका दोन्ही बंद करपाक मेळना न्ही, सो एकूच बंद केल्या आणि दुसरे काम चालू आसा। म्हणजे तेचेर काम चालू आसा पळय त्याच्यात तेकून दुसरी लायन आशिल्ली पळय तेचो एक कंडक्टर ओपन जालो आज सकाळी 11:30 ताका लागून दुसरी एंटायर सप्लाय गेली। देन मागीर परवरीच्यान आनी फोंड्याच्यान थोडो सप्लाय घेतलो आणि 20-25% आमी सप्लाय फीड करताले। आता 11:30 ते फॉल्ट रेक्टिफाय जाला आणि सप्लाय नॉर्मलायज ना। दिसभर लायट नाशिल्ल्यान लोकांचे मात बरेच हाल जाले। दुकानां, बाजार, हॉर्टिकल्चर आउटलेट आणि पणजे मार्केटातूय लोक काळखान वावुरताले। लायट नाशिल्ल्यान पणजे आनी लागसारच्या हेर ऑफिसांनी काम करपी लोकांक काळखानूत कामाक नेट लावचो पडलो। उपरांत सांजे 5 सारकी लायट आयली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। नगरसेवक कांयच करिनात, वेचून आयले की नजर सुद्धा घालिनात म्हूण मुरगांवकारांचो अणभव। मुरगांव पालिकेचे हे फावट 25 वॉर्ड केल्यात। वॉर्डातली कसलीच कामां जाल्ली नात। मुरगांवकारांक कोयरा विलो प्रकल्पाचो उपद्रव, कोयरय नेमान उखली नात। बायणां मोडिल्ल्या झोपडपट्टेचो मुद्दोय पालिका वेचणुकेक गाजपाचो आसा। पालिका वेचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रुडंटाचे पालिका रणमाळेन मुरगांवाचेर खासा रिपोर्ट। फाटल्या 5 वर्सांत मुरगांवां 7 नगराध्यक्ष बदल्ल्यो, मात एकूय गजाल एकूय नगराध्यक्ष जाग्यार घालपाक शकली ना।
मुरगांव पालिकेत अंदू डिलिमिटेशन करून 20चे 25 वॉर्ड केल्यात. वेंचणुकेक 44 बायलां सयत 143 उमेदवार उबे रावल्यात. मुरगांवकारांचे कितलेशेच प्रस्न अजूनही तशे आसात. पहिल्या भागांत पळयात 1 ते 10 वॉर्डांतल्या मुरगांवकारांचे प्रस्न. मुरगांवांतलो सगळ्यात मोठो प्रस्न कोयरा विल्याचो. 1 ते 5 वॉर्डांतल्या लोकांक ह्या प्रकल्पाचो उपद्रव. हे वॉर्ड सड्यार पडटात. त्या वाठारांत यो वच करप म्हळ्यार सुद्दां नाका शेवट. जेवंक मेळना. नाक मुठीत धरून दीस राती काडपाच्यो. सगळी कडेन मुस्कां. कोयर सारको उखलिनात म्हूण लोकांच्यो दिसपट्ट्यो कागाळी. वॉर्ड 5त एक गटार सारकें ना म्हणून लोक बोवाळ मारतात. गार्बेज आहा ती काडपाची, ते घाण आसा ती आमकां सोसूंक जायना. हांगा जेवपाक खावपाक आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. तेंच्यांनी कोयर हे केलो काय ना, ढवळ्यो काय ना, वास मारता. सिर्फ कचरा ही कचरा भरा है. हर कहीं जाते हैं, एक बार वोट लेकर जाते हैं, फिर कोई अपना चेहरा नहीं दिखाता है. पावसा आमकां खूब त्रास जाता. गटार आसा, मलेरिया डेंगू बी जावपाचे हांगा खूब चान्सीस आसा. वॉर्ड 6 आणि 7तय 30 गज. हे वॉर्ड बोगदा वाठारांत पडटात. गटर का भी बहुत प्रॉब्लम है. वो साइड में भी घर का भी प्रॉब्लम है. पानी का भी, गटर का डेंगू बिंगो हो रहा है. कचरो होच पडलेलो आसता. कोण म्युन्सिपालिटी कोण येना, कोण कचरो काडपाक येना. रस्ते म्हणून त्यांचे कडेन काय घडना. कावन्सिलरांकडे रस्त्याचे काम करनात ते. वॉर्ड 8, 9 आणि 10 मोठो प्रस्न रस्त्याचो. बायणाचे चडशे रस्ते व्हांवून गेल्यात. गटारांय सारकी नात. पावसांत यो वच करतल्यांचे सामके हाल जातात. गार्बेज आहा तसो गटाराचे पावसा दिसांनी तर गटाराचो वास मारता. आमी चिंतला हे फाटी न्यू फेस हाडपाचे आनी सगळे आमची एरिया डेव्हलपमेंट करपाची. बायणाच्यो झोपड्यो हालींच मोडिल्ल्यो. हो वाठार वॉर्ड 9त पडटा. झोपड्यो मोडिल्ल्यान कितलेशेच मतदार कर्नाटकांत गेल्यात. चडशे लोक सत्ताधारी नगरसेवकांचेर आणि बीजेपी आमदारांचेर कोंत्र. ताचो वेंचणुकेचेर घडये परिणाम दिसूये. मुरगांवकार सध्याच्या नगरसेवकांचेर सामके बेजार. फाटल्या 5 वर्सांत 7 बायल नगराध्यक्षांनी दिवे लायले. नवे नगरसेवक कितें तरी उजवाड घालतले म्हणून लोकांक आस्त. पालिका रणमाळेंत शुक्रारा पळयात मुरगांवच्या बाकीच्या वॉर्डांतले लोकांचे प्रस्न. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. पत्रकार आणि अँकर रुपेश सामंताड पोलिसांनी आता लुकआउट नोटीस काढल्या. आरोपी रुपेश सामंताड चली पत्रकारांच्या लैंगिक शोषणाचे 4 FIR आसात. अटकपूर्व जामिना खातीर रुपेश सामंतान केल्ली याचिका बुधवारा म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान भायर मारिल्ली. पुलीस म्हणटात रुपेशाची कादयेन चवकशी गरजेची. पुलीस रुपेशाची कस्टडी मागतात. अटकपूर्व जामीन न्हयकारिल्ल्यान पुलीस ताका अटक करपाक मेकळे. पुलिसांनी ताका सोदपाक खंय टिमी केल्यात. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण रुपेश 1-2 दिसान हायकोर्टान वतलो. ही केस हाताळपाक अश्विन भोपेची खासा सरकारी वकील म्हूण नेमणूक केल्या. घेऊया एक विराम.